नमस्कार. डिबेटच्या आयच्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. सुप्रीम कोर्टान म्हाका दिसता फाटले 3 आठवडे जाले आमी सुप्रीम कोर्टाच्या गोंया संबंधीच्या वेगवेगळ्या जजमेंटाचेर डिबेट करत आसात आणि ह्या आठवड्याक अपेक्षा नाशिल्ली पूण असो एक जजमेंट आयलो ताचेर परत वाद आणि चर्चा दोन्ही सुरू जाला. तो म्हळ्यार कर्नाटकाच्या मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाच्या बाबतीत जो सुप्रीम कोर्टान निर्णय दिला तो ताचे कितले बेरिंग आसा गोंयचेर, गोंयची मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन पॉलिसीचेर, आणि वेदर दॅट जजमेंट इज एम्पली ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन ऑर एवरीथिंग इज क्लियर. हाजेर 3 मानेस आसा म्हजे बरोबर आणि ह्या जजमेंटाचो अभ्यास केला, ह्या विशयाचो खोलायेन ताणें अभ्यास केला. पयली आसात ज्येष्ठ फुडारी काँग्रेसीचे कायदेतज्ञ आणि तांकां आमी सगळे जाण भाई म्हणटात ते एडवोकेट रमाकांत खरभाई, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर गोंय राखण मंचाचे युवा फुडारी आणि एक जाणी सतत दिगंबर कामत गेट वेल सून धरून कोंकणीची बाजून ते उबी रावल्यात ते एडवोकेट सुनील तिळवे, स्वागत. आणि तिसरी आसात जे लोकांचो आधार धरून राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे चीफ स्पोक्सपर्सन मेरेन इंग्लीश म्हणटात ते राजन डिमेलो. म्हाका दिसता 3 सारखे असे मतप्रवाह हांगा आसात. भाई, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. जेन्ना अशी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिता जाची डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेरिंग स्टेटीचेर आसपाक शकता, तुम्ही कसो इंटरप्रीट करतात? हाजी एक्चुअल बेरिंग कितें स्टेटीचेर आणि आसा काय कितें बेरिंग? पहिली गोष्ट अशी आसा की कर्नाटकान केल्लें कितें आनी सुप्रीम कोर्टाचें पिटिशन कितें. कर्नाटकान 1994 एक हुकूमनामो काढलो आणि कन्नड भाषा ही प्राथमिक म्हणजे मुळावें शिक्षण जें आसा त्या स्तराचेर कंपल्सरी केली. त्या संदर्भात रिट पिटिशन स्थापन ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत पावले आणि आता जजमेंट पावला. थंय असं जजमेंट दिला की अशा प्रकारचे कंपल्शन, अशा प्रकारची सक्ती खंयचेच सरकार करूं शकना. भाषा खंयच्या भाशेन शिक्षण घेवचें हो अधिकार त्या वर्गाचो आसा. आता गोव्याच्या संदर्भात जर ह्या जजमेंटचो विचार जर आमी केलो तर अशें दिसून येता की गोव्यान माध्यमाची सक्ती केन्नाच केली ना. अगदी बांदोडकर पासून आतापर्यंत आमी जर गेले तर शिक्षण आपल्या भुरग्यांक हांगासरल्या जनतेन खंयचे भाशेन दिवचें हें पालकांनी थारायलां. आता मराठी शाळा खूप जाल्यो त्या काळात, सुरवातीच्या काळात काही कोंकणी जाल्यो, नंतर इंग्लीश शाळा सुरू जाल्यो. प्रश्न गोंयचो निर्माण जाला तो फक्त ग्रँट संदर्भात. ग्रांट कोणाक दिवची, कोणाक दिवं नये. बरोबर. 1990 ज्या वेळार एक पुलोवा सरकार स्थापन जालें त्या वेळार एक असो निर्णय जालो की रिजनल भाषा, स्थानीक भाषा आमचे ज्यो आसात त्या भाशेन ज्यो शाळा शिक्षण दितात प्राथमीक स्तराचेर तांकांच ग्रँट दिवची. इंग्लिशीन जर दितात तर तांकां ती ग्रँट दिवं नये. उद्दिश्ट असें की आमच्यो ज्यो स्थानीक भाशा ज्यो आसात, आमच्यो ज्यो मातृभाशा आसा त्या मातृभाशेक उत्तेजन मेळचें, प्रमोशन मेळचें हो भितरलो उद्दिश्ट आसा. करेक्ट. आता सुप्रीम कोर्टान जे जजमेंट दिलें त्या बद्दल लोक काही खदळल्यात. काही जाणांचें अशें म्हणणें आसा की ह्या निर्णयाचो परिणाम आमच्यो प्रादेशीक भाशा ज्यो आसात, मातृभाशा ज्यो विविध आसात त्या भाशांच्या फुडाराचेर जो फुडार जो आसा ताचेर परिणाम जातलो आनी कालांतरान कदाचित ह्यो सगळ्यो भाशा मृतपाय जावं येतात ही एक मोठी भीती काही जाण व्यक्त करतात. कर्नाटकान हें डिसिजन फायनल आसा अशें मानूंक हांव तयार ना. कर्नाटकान कालच जाहीर केल्लें आसा की ते रिव्ह्यू पिटिशन करून ताका चॅलेंज करतले म्हणून. आणि त्याच बरोबर आनी एका खंडपिठान सांगलां अशें की मातृभाशा म्हणजे कितें व्याख्या ताची थारोवपा खातीर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचची घटना जावची, मोठे बेंच स्थापन करचे आणि मातृभाषा म्हणजे कितें आणि मातृभाशेंतल्यान शिक्षण दिण्या संदर्भात अधिकार कोणाचो ह्या बद्दल एक स्पष्ट अशें निवेदन सुप्रीम कोर्टान दिवचें. तुम्ही सद्याक ह्या जजमेंटांतल्यान तुम्ही म्हणटात की तशें स्पष्ट कांय जायना. स्पष्ट कांय जाल्लें ना. मात फक्त ग्रँटीचो प्रश्न जो येता म्हाका तरी अशें दिसता की ग्रँट कोणाक दिवची, कोणाक दिवं न्हय हें स्थानीक भाशेचें महत्व लक्षांत घेवन त्या राज्यांनी त्या सरकारांनी थारावचें. राज्य सरकाराच्या अखत्यारींतलो प्रश्न आसा. सुरेल, हांवें तुमचो प्रेस नोट पळयल्लो, तुमचे स्टेटमेंट्सय ऑफिशियल आयला. यू आर ट्रायंग टू इंटरप्रीट दिस ऑर्डर इन युअर फेवर की हें सगळें आमकां बऱ्याचें म्हणून. राजन बाब म्हणटा तें आपल्या बऱ्याचें, तें कितें तें मागीर आयकुया. बट तुका कितें दिसता की तें आमचें बऱ्याचें? कारण जेन्ना हांगा म्हणटात की सक्ती करपाक जायना आनी बाईज असो म्हणटा की ग्रांटांचो विशय आसा, अशें हातूंत भितर तुमी स्वता खातीर ती कशी इंटरप्रीट करतात? बाई म्हणटा तें सारकें आसा. 2 वेगळ्यो गजाली, गोंयचे माध्यम प्रश्न आनी कर्नाटकाचे माध्यम प्रश्न ह्यो 2 वेगळ्यो गजाली आसा. आनी त्या खातीर ही जी केस आसा ती सगळीच आमकां लागू पडटा अशी ना. हांगा खंयच मायनॉरिटी इन्स्टिट्युशन्साचेर जावं जे अनएडेड स्कूल्स आसा तांचेर सक्ती जावना की तुमी बाबा कोंकणीनूच शिकया जावं मराठीनूच शिकया म्हणून. हांगा जाय तांकां जाय त्या भाशेन शिकोवपाक परवानगी आसा. फक्त इश्यू आसा तो ग्रांट कोणाक दिवपाचो
हो मेन इशू. हांव एकूच मेन हायलायट करपाक सोदता तें म्हटल्यार ही केस, हे केसीचें नांव कोणी जर पळयलां जाल्यार स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सीस एसोसिएट मॅनेजमेंट ऑफ इन ब्रॅकेट गव्हर्मेंट रिकॉग्नायज्ड अनएडेड इंग्लीश मिडियम प्रायमरी एंड हायर सेकंडरी स्कूल्स. अनएडेड म्हटलां. हांगा ह्या 130 स्कुलांचे जे आमी उलयता तांकां ग्रांट मेळटा त्यो एडेड स्कूल्स. सो हें जजमेंट ह्या स्कुलांक कशेंच लागना. आनी एक मुद्दो म्हणपाचो म्हटल्यार डिविजनल बेंचा कडेन हो इश्यू आशिल्लो आनी तांच्यांनी 2013 जुलयान हो कॉन्स्टिट्युशनल बेंचा कडेन धाडलो, कारण ह्या मुद्द्याचो, ह्या विशयाचो म्हत्व तांकां समजल्लें म्हणून तेंच्यांनी कॉन्स्टिट्युशन बेंचा कडेन हें ह्या गजालीक धाडलो. सो तूं म्हणटा की हें फक्त अनएडेडाच्या बाबतींत, अनएडेडाच्या बाबतींत, आनी ताचे बाबतींत सुप्रीम कोर्टान कितें केलें तें बरें आहा. बेस्ट आसा. तूं सरळ परत सांगता की ह्या जजमेंटा उपरांत इंग्लिशेकय अनुदान मेळपाक जाय म्हणून. हें कसलें इंटरप्रिटेशन? पळयात, हे आतां सगळे भाई तो उलयला. RT एक्टाचे दोगी सायलंट आहात. RT एक्ट is very categorical and clear. It is free and compulsory education to primary level up to the age of 14. Now that act has been upheld by the Supreme Court. There is no dispute on that. Let's keep that act separate. The present judgment, there was a dispute going on whether the state could impose the medium of instruction. The Supreme Court in a constitutional bench has upheld that it is the fundamental right of the parent stroke child to decide which medium of instruction he should study. If that is so, when I choose I implement my fundamental right to choose the medium of instruction, I automatically RT Act applies to me to get free and compulsory education up to the primary level. Therefore, otherwise it is a conspiracy of the higher class to suppress the lower people who are more talented but cannot afford. And you are playing a big pseudo patriotism in the name of my mother tongue and all that. Mother tongue will take place of it. Here is a competition for my survival at a national level and international level. I should be able. It is English that is counted, and it is not. With my mother tongue, I can go up to Maharashtra and in Goa. If I go to Karnataka, I am out. If you go on mother tongue, but when I am in English and please understand, the RT Act makes it very clear that I should be given primary education free and compulsory. Rajan Bhatt, that same Supreme Court judgment, Yeah. I'll read out, Yeah. and I quote from the judgment. Yes. Government policy to have mother tongue or regional language as medium of instruction at primary level is valid and legal in case of schools run or aided by state. See. This is the same judgment. Now 1 minute. Also further you will see linguistic minorities are also permitted. And English comes as a linguistic minority. English is a linguistic minority. No. This is a great thing. Yes. English is a linguistic minority. If it is a majority language, then give it. No. Wait. English is a linguistic minority. If it is not, then are you accepting that it is a majority language? Okay, I'll come to that. I'll take Bhai and I'll come to that. Yeah. Article 29 by Jasa, Aye. that gives protection to languages which can be described as minority languages. तो रायट कोणाक दिला की भितर एखाद्या ग्रुपाची, एखाद्या समूहाची Correct. विशिष्ट भाषा, विशिष्ट लिपी, विशिष्ट संस्कृती जी आसा ती राखून दवरपाचो अधिकार लोकांक दिल्लो आसा. मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन जी आसात ती मायनॉरिटी रिलिजियस मायनॉरिटीची आसूं येतात किंवा लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीची आसूं येतात. 30 आर्टिकल प्रमाणे बरोबर. Correct. It can be religious or linguistic. It could be religious or linguistic. Yes. आणि 350 पळय आसा फुडें थंय मातृभाषेचो प्रश्न येता त्या कलमा खाली आणि Correct. 350A. 350A खाली Yeah. भितर ती मातृभाषेंतल्यान शिक्षण वगैरे दिवपा संदर्भात सरकारान काही मुद्दे करूं येतात. हांगा इंग्लीश एक भारतांत तरी लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीची जायना, ती खंयच्या गटाची डिस्टिंक्ट भाशा, एक विशिष्ट भाषा जे आमी म्हणटा. आतां जर आमी हांगा गेले, आसामान गेले, नागालँडान गेले किंवा त्या बोडो भागात गेले, तांची भाषा कदाचित काही भाषा अजून रिकग्नायज जाल्ल्यो ना आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान, परंतु त्यो विशिष्ट भाषा आसात, त्या विशिष्ट तांची लिपी आसा, विशिष्ट तांची संस्कृती आसा ती राखून दवरल्या. हें सगळ्यांना धरीत भितर इंग्लीश बसना, त्या अर्थान बसना.
आता इंग्लिश आम्ही मानतात की इंग्लिश ॲज लिंग्विस्टिक ही बट इंग्लिश ही लिंग्विस्टिक महत्वाची मायनॉरिटी भाषा जाता. हो आर्ग्युमेंट हा आर्ग्युमेंट भितर काय अर्थ ना आणि त्या दृष्टीन आम्ही म्हाका दिसता विचार करू नये. ताणी म्हटले ते आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सुप्रीम कोर्टान सांगला की तुम्ही तुमकां जाय ते हे चूज करू शकता. बट जेन्ना आमी RTEच्या संदर्भात उलयता तेन्ना आमी येवपा जाय आर्टिकल 21A आणि आर्टिकल 21A कितें म्हणटलें, स्टेट शॅल प्रोवायड फ्री एंड कंपल्सरी एज्युकेशन टू ऑल चिल्ड्रन्स ऑफ एज 6 to 14 in such manner as the state may by law determine. स्टेट मे बाय लॉ जेन्ना हो इश्यू येता, जेन्ना स्टेट कसलोय कायदो करू शकता तेन्ना हे प्रश्न येतले की तांकां ग्रांट दिवप काय ना तें. RTEचे हितून 6 तू म्हणटा की तो अधिकार राज्याचो राज्याचो कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिक्टेट टर्म्स टू यू ना, आणि हे सुप्रीम कोर्टान त्या क्वेश्चनाक जाप दितना थंय मेन्शन केल्लें आसा. No. See, here the question is that may impose that decide that language has not been decided by the Supreme Court. That the state cannot do it. It is a fundamental right of the parent and the child to do it. See, the point is, Rajan Bab, you send your child to English Anywhere. medium school. Why only There is no English? problem. Send for There is no German- problem. German You language, are French asking, language. you are asking aid from the government to English medium schools. Because once, see, Bai and Advocate Tilve has never accepted that parents had the choice to decide. And that was our stand right from the beginning. And that has been upheld by the Supreme Court. No, but who Show said? me Who one said? We had statement never of- any quarrel with you. No, you have not quarreled. No. I You never are had a always- quarrel with this. No, With the this question country. is, Thought. With this thought. Yeah. Never. तू forget केला having ऐकला the बघा. thought that you are not against my thought, काय म्हणलं but you have never expressed your thought to say specifically. सुरेश दादा, पेरेंट्स काय सवाल केलं? आर्ग्युमेंट इतलोच की राजन- तुम्ही सदांच म्हणटाले की राज्यान ठरोवपाचे मिडियम विशय म्हणजे ती मायभासच आसपाक जाय. आज सुप्रीम कोर्ट म्हणटा की तो अधिकार पालकांचो तितले तरी तुमचो नैतीक पराभव हो ताचो आर्ग्युमेंट. Yes. तो नैतीक पराभव मान्य करतात. ना आमी केन्ना कोणा भुरग्यांक तुम्ही इंग्लिश मिडियमात घालू नाका अशें म्हणूकूच म्हणून ना तो ना. नैतिक पराभव जातलो आमी कसो. म्हटलं की इंग्लिश माध्यमाच्या स्कुलांक तुम्ही अनुदान दिवं नाका, सरकारी अनुदान मेळपा येना. हो त्या आमचो परस सरळ मुद्दो. त्या परस म्हणजे म्हणणे अशें आसलें की आमी सगळो एक स्टेप अशें घेवपाक जाय की आमची मातृभाशा, आमची स्थानीक भाशा ही मरूंक जायना. ती टिकोवन धरची. आनी टिकोवन धरपाचो एकच आधार प्राथमीक लेवलचेर शिकप. आतां गोव्यान शिकले उपरांत कोंकणी शिकले जाल्यार महाराष्ट्रांत कितें करतले आनी कर्नाटकान कितें करतले म्हणून इंग्लीश जाय ह्या आर्ग्युमेंटान अर्थ ना. कारण हांगा फक्त 1 ते 4 फर्स्ट टू फोर्थ स्टँडर्ड भुरगो ल्हान आसता, ताका खंय धाडटा तूं भायर. आतां तर अशें जालां की 11-10वी पर्यंत फ्री एज्युकेशन जालां आनी फेलूय कोण जायना. ड्रॉप आउट कोणें जावचें न्ही हो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा. भुरगे 10वी शिकचे, 12वी शिकचे, कॉलेजान वचचे, इंग्लीश 5वी पासून सामकें पूर्ण इंग्लीश आसा.